कदंबाचे कर्मचारी क्रेडिट सोसायटीचे कामगार उपासाक बसल्यात। कदंबान खंय ताचे सुमार 3.5 कोटी खंयचे खंय नाच केले। पैसे तांचे पगारांतल्यान कापले, मात सोसायटीच्या खात्यांत घालेच ना म्हूण कर्मचाऱ्यांक हुस्को जाला। कदंबाचे कर्मचारी सोसायटीचे सुमार 800 भागधारक आसात। कदंबाचे सगळ्या अधिकाऱ्यां मेरेन प्रकरण पावोवन जालें। कोणूच जाग माग करिना म्हूण निमणे तांणी उपासाचो मार्ग धरला। एमर्जन्सी 20,000 आमी त्या पासून दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना। कोण एक स्टाफ मेंबर मेलो जाल्यार आमी ताका 5,000 दिता मेले जाल्यार, आनी कोण रिटायर्ड जाता ताकाय 5,000 दिता, तेय दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना। आतां आमी कितें करपाचें तें आमी गव्हर्मेंटान सांगचें। रजिस्ट्राराक लेटर केलें, MD लेटर केलें, CMA लेटर केलें, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक केलें, सहकार मिनिस्टराक केलें। आतां कोणा सांगपाचें? जी काही पावशे म्हणटा तो म्हाका असल गोंयांत चोरपाकूच येयल्लो दिसता। तो चोरपाक हे कामगारांक चोरतलो, ताचे 3 म्हयने का 6 म्हयने कितें उरले। आतां 6 म्हयने आपले कितें आहा तें कळून वचोंक सोदता कामगाराचेर पोटार पांय ठेवून। तेन्ना ताका पुलिशेन तेजी कंप्लेंट, हेका आमच्या सोसायटीचीन चेअरमॅनान पुलिशेन कंप्लेंट करून ताका ज्या तात्काळ आतां भितर उडोवपाक जावो। मदीं लेटर आमकां मॅनेजींग डायरेक्टरान केल्लें की शॉर्ट टर्मान आमी दिता आनी CMAन एश्युरन्स दिला म्हणून, पर्रीकर CM आसतना, पण अजून पासून कांयच ना। आतां पार्सेकर CM आहा तेकाय बीन आमी लेटर दिल्लें आहा, पण अजून पासून कांयच जायना। आतां 25 तारीख जाली नोव्हेंबराची, तरी तेंच्यांनी आमचे अजून पयशे दिवंक ना। ताका लागून आमी आयज हांगासर उपोशणाक बसलेले आसा। आतां तेंच्यांनी आमकां रिटर्न दीत, एश्युरन्स दीत, रिटर्न एश्युरन्स दीत जाल्यार आमी उठ्ठले। केन्ना ते सारके टायम दिवन सारके डेट घालून ते दिसा दिता म्हणटा तेन्ना आमी उठ्ठले हांगासले। इतले मजगतीं KTCचो चेअरमॅन कार्लोस आल्मेदान काणकोणच्या बस स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलें। 15 दिसां भितर थंयची परिस्थिती जाग्यार घालता म्हूण सांगून तो गेला। त्या बस स्टँडाचेर सद्या कांयच जाग्यार ना। रेंट आतां पणजे बस स्टँडाचें रेंट आनी काणकोण बस स्टँड रेंट सेम आहा। ते आतां आमचे सरान सांगला, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सांगला की आपूण ते रिव्यू करतलो आनी मागीर रिकन्सिडर करतले आमी। रेंट बीन शॉप्स वर शॉपार रेंट तुमची लायटी पेटना आशिल्ली हांगा 3-3, 4-4 म्हयने पेटत नाशिल्ले। कन्सर्न डिपार्टमेंट सांगला काय आयकना, सो ह्यो इलेक्ट्रिसिटीन पेटयल्यात। आनी कोण खंय कमी पडटा हें करपाक? आनी 15 दिसान आमी परते येतले। ह्या बस स्टँड पेंटींग येयला, इवन दिस लायट फिक्चर्स ऑल्सो बीइंग चेंज ऑल येयला आतां। आनी 15 दिसां भितर सम चेंजीस विल बी सीन। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी बबेश बोरकार। पर्वरे खर्रे सुकूर एका जैन देवळाचें बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां म्हूण बोवाळ पडला। कसलीच मान्यताय नासतना खंय थंय जैन मंदिर उबारतात। कागाळ घेवन थंयचे कांय लोक BDO मेरेन पावले। BDOन फाटल्या सप्तकांत नोटीस धाडून बांदकाम बंद दवरपाचो आदेश दिल्लो। अजाप म्हळ्यार BDOचो आदेश खुट्याळाक लावन देवूळ उबारलां आनी थंय कार्यावळी चालू जाल्यात। देवूळ बांदपी लोक मात लोकांच्या आरोपांचेर कांयच उलोवंक तयार ना। कारे सुकूर वाठारात उबारिल्ले मार्बलचे हे जैन मंदिर बांदपाक खंय पंचायत, TCP वा कोणाचीच कसलीच NOC ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप। लोक म्हणटात तांचो देवळाक विरोध ना, पूण चल्ल्या ती गजाल कायद्याक धरून ना। When this particular structure that has come up, we realized that they had been granted absolutely no permissions whatsoever from town and country planning or any other body. 17 तारखेक BDOन काम बंद दवरूंक म्हूण देवळाक नोटीस धाडिल्ली, मात काम बंद जाल्लेच ना। तेव्हार देवळात 19 ते 26 नोव्हेंबराक धार्मीक कार्यावळी दवरल्यात। With the help of the local bodies, the local politician of the area concerned, and I would also like to state that such things should be nipped in the bud at the right time, so that should set a precedent for others who are indulged in such activities. लोक उलयतात म्हूण प्रुडंटान देवूळ बांदतल्याक विचारले, तांकां खंय ते गजालीचेर कांयच उलोवपाचें ना। मंदिर के लिए किसने अगेंस्ट कुछ वो जाने और भगवान जाने, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ठीक चल रही है? नहीं वो पता नहीं कुछ भी उसके बारे में। वो जाने और अभी भगवान जाने। भगवान का मंदिर है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा विघ्न, वो तो अभी कुछ। BDOन स्टे ऑर्डर दिवनूय देवळाचें काम बिंदास चल्लां म्हूण लोकांक तो अजापाचो विशय जाला। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते। घेवया एक विराम।